नमस्कार येवकार तुमकां एनकाउंटर कार्यावळी सध्या आमी आसा दिवचल मतदारसंघात आनी आमी मेळटले आमदार दिवचल मतदारसंघाचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांकां तांचे बरोबर ही सगळ्यांत पयली मुलाखत आमची निवडून आयल्या उपरांत आनी एक्चुअली सगळ्यांत पयली मुलाखत हाचे पयलीं आमी ताची मुलाखत केन्ना घेवना सो आमी विशय घेतले जेन्ना तांणी भाजपाक समर्थन केलें तेन्ना पासून आतां म्हणटा आनी फ्युचरा विशयी देव बरें करूं दोतोर तुमी वेळ दिलो एक म्हणजे आमी पळयलें की इलेक्शन रिजल्ट जाले तुम्ही डायरेक्ट घरा येवपा पयलीं सीएमाच्या घरा कडेन गेल्ले आनी डायरेक्ट समर्थन दिल्लें तेन्ना रिजल्ट येताले म्हणजे क्लियरूय जावनाशिल्लें की भाजपा गव्हर्मेंट करतलो काय ना म्हणून बरोबर सो तुमी डिसायडूच केल्लें की आपूण वचून भाजपाक समर्थन करतलो कशें आशिल्लें इतकी वर्साच्या म्हज्या करियरान जेन्ना म्हणून म्हाका एक पॉलिटिक्सांतून खंयच्यान तरी भितर आवड आसली मोर दॅन पॉलिटिशियन एक सोशल वर्कर म्हणून सो म्हजी जी विचारवणी आसली ती सदांच भाजपाच्या बरोबर आशिल्ली त्या समर्थन म्हणजे तांचे जे प्रिंसिपल्स म्हणान आयडियोलॉजीज म्हणान ताच्या बरोबर आशिल्ली पण काहीशा कारणामुळे आणि इनफॅक्ट आमी तांच्या बरोबर कामूय केल्लें म्हजो जो भाव आसलो संजय शेट्टी तेन्ना आतां तो XZP तो पयलीं भाजपा बरोबर आसलो तेन्ना आमचो स्पिकर आशिल्लो राजेश भाई पाटणेकार आशिल्लो ताच्या बरोबर काम केल्लें पूण मागीर ते ZP इलेक्शनाक मातशें कितें तरी डिफरन्स जावन आमी इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घातलो सो हांव डिसायड केल्लें हांव हाच्या पयलीं खंयचेच पार्टीक केन्नाच जॉयन जावंक ना आनी म्हजें क्लियर आसलें हांव जर खंयचे एके पार्टीक जॉयन जायन जाल्यार टील माय लास्ट डेट हांव ते पार्टी बरोबर रावतलो हांव एक निश्चय केल्लो म्हाका कशें आशिल्लें जी गोश्ट करता ती कित्याक करता ही पयलीं कन्विन्स जावपा जाय आनी जर म्हाका कन्विन्स जालें हांव कित्याक बऱ्या गोश्टी खातीर करता जाल्यार आय विल स्टे वन तुमी डायरेक्ट भाजपा कडेन गेले हांव डायरेक्ट भाजपा कडेन इनफॅक्ट तेन्ना भाजपाचे जेन्ना म्हजो रिजल्ट जालो हांव निवडून आयलो तेन्ना थंयच हॉलातूच तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचे फक्त 17 काय 16 रिजल्ट जाल्ले आमदार आनी अजून रिजल्ट जावंक नासलो सीएमाचो जस्ट जाल्लो आनी तेन्ना म्हटलें हांव तांकां सपोर्ट करता म्हटलें म्हणून सांगलें आनी हांव तांकां तें सांगलेलें आनी आजूय सांगता की फुडलीं 5 वर्सां हांव 100% तुमच्या बरोबर आसा अशें म्हटलें की भंय दिसता 6व्या वर्सा खंय आसतलें न्ही 5 वर्सां म्हणजे आतां निवडून येवन लोकांनी म्हाका 5 वर्सां दिल्ली आसात निवडून येवन 5 ताच्या ह्या 5 वर्सांक निवडून येयला जर आमकां खूब फावटी इंटरव्यूक राजकारणी 5 वर्सां म्हणटा आनी 6व्या म्हणटकच मागीर पळोवया म्हणटा ना ह्या 5 वर्सांक म्हाका लोकांनी निवडून दिल्लो आसा सो ह्या 5 वर्सांक हांव भारतीय जनता पार्टीचो भाजपा बरोबर आसा भाजपा बरोबर तुमी पयलीं पासून तुमी म्हणटा आपूण आशिल्ले म्हणून तिकेट कित्याक घेवना तुमी काय तुमकां दिवना ना भाजपान म्हाका तिकेट दिली पण इलेक्शनाचे म्हाका दिसता एक 15-20 दीस पयलीं जावन पण हांव इलेक्शनाचे प्रिपेर करपाक 1 वर्स लागलें तेन्ना हांव जे म्हजो लोकां कडेन जेन्ना हांव गेल्लो लोकां कडेन उलयल्लें तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगलेलें हांव अपक्ष वतलो म्हणून इनफॅक्ट तेन्ना म्हाका दिसता हांव म्हणजे थोडेच कॅन्डिडेट अशे गोंयांत आसतले हांव म्हणना एकमेव अशें म्हणना की म्हाका काँग्रेस न्ही आप सगळ्या पार्टींनी म्हाका ऑफर दिल्ली MGPन सगळ्यांनी ऑफर दिल्ली पण हांव त्या वेळेर लोकांक सगळ्यांक सांगलेलें अपक्ष वतलो म्हणून म्हाका यू टर्न घेवपाचो नासलो म्हजो क्लियर आसलो आनी लास्ट मिनटाक तर कसोच नासलो खुबश्या जाणां कडेन पळयत जाल्यार तुमी यू टर्न घेतलो कारण खुबश्या जाणांनी तुमकां हाज्या खातीर मतां मारली की तुमी भाजपाचे न्ही म्हणून तुमी भाजपाक सपोर्ट केलो वचून न्हू म्हाका खुबश्या जाणांनी भाजपाचे न्हू म्हणून न्ही म्हाका इंडिपेंडंट म्हणून सपोर्ट केलो पण तांकां भाजपाक नाका आशिल्ली नाल्यार ते राजेश पाटणेकाराक मारपाचे ना आय डोंट थिंक सो तांकां कॅन्डिडेट जाय आशिल्लो तांच्यांनी कदाचित पळयल्लें की दोतोर जशें स्वताचो डेव्हलपमेंट केला किंवा दोतोरान म्हणजे हांव जे हांव काम घेतलां ते आय हॅव सीन टू दॅट आय हॅव डन इट परफेक्शन आय हॅव गिवन द बेस्ट ऑफ म्हणटा तसो टायम दिला म्हणटा ताका जस्टीस दिला हांव तुमकां सांगता तसो सो त्याच्या खातीर म्हाका लोकांनी दिल्लेले पीपल वेर नॉट अगेन्स्ट BJP म्हाका दिसता लोक कॅन्डिडेट प्रिफर करताले दिसता म्हणून भाजपाक अशें मारून आशिल्ली तुमकां मारता आसतना तुमकां म्हणून मारिल्ली म्हाका मारतना म्हाका मारलेली पण अदरवायज खुबशे फावटी निवडून आयल्या उपरांत पण माझे लोक केन्ना भाजपाक जॉयन जावंक नाका म्हणून अशें नासलें आतां गोश्ट सांगता 2-3 म्हयन्या पयलीं म्हजो भाव BJPक जॉयन जालो संजय शेट्टी खूब क्रावड येयलो सगळ्यांनी समर्थन केलं म्हणजे आमी सगळ्या लोकां कडेन उलयले पंचायत वायज लोकां कडेन उलयले आमी जॉयन जावचे काय ना म्युनिसिपालिटी कडेन उलयले प्रत्येक पंचायती कडेन उलयले प्रत्येक आमच्या मेन कार्यकर्त्या कडेन उलयले म्हणूनच ते मिटिंगेक तो एक ZP आसून ते मिटिंगेक कांयच ना आपले 4000 लोक आशिल्ले समर्थनाक निवडून आयल्या उपरांत आमदार परत वता लोकांक विचारता हांव करूं काय ना सपोर्ट अशें तुमी लोकांक मेळच्या पयलींच डायरेक्ट भाजपा ना म्हाजे मेन कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां सगळ्यांक विचारलेले कावंटिंग सेंटरासून गेले खंय तुमी डायरेक्ट ना हांव कावंटिंग सेंटराचेरच हांव सपोर्ट दिला गेले न्ही घरा
हांव कावंटींग सेंटर असून लोकांकडे वचून ना डायरेक्ट माझ्याकडे थंय म्हाज्या पळय कावंटींग जेन्ना जालें तेन्ना लोक म्हज्या बरोबर आशिल्ले थंय कावंटींग आमचे इलेक्शन एजंट आशिल्ले थंय विचारला आनी थंय विचारूनच ते सगळे म्हणपाक लागले आमी आतां भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक जाय तर म्हणपाक लागले आनी तेन्ना आमी दिला लोकांक विचारूनच केला डिसिजन लोकां शिवाय जायना. फ्युचरान भाजपा जॉईन जातले आज टॅक्निकली म्हाका दिसता हांव भायर आसा नाजाल्यार हांव आज पार्टी बरोबर खांद्याक खांद लावन सगळीं कामां केल्लेली आसता सो त्याच्यामुळे फ्युचरान भाजपाक जॉईन जातले म्हणजे जॉईन जालो अशें समजपाचें टॅक्निकली जालो अशें समजपाचें यू कॅन टेक फक्त दिस आता जॉईन जाल्यार परत इलेक्शनाक वचचें पडटलें म्हणून येस येस यू कॅन से दॅट बट ते भंय आसा फाल्यां परत इलेक्शनाक गेल्यार भाजपाचेर पडपाक शकता बी अशें कितें कोण म्हणजे आमी हय तुमी ते लोकांनी ठरोवपाचें तुमी भाजपाचेर आतां 6व्या वर्सा वचपाक शकता 100%. सो आमी अशें म्हणपा जाता की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी इज नेक्स्ट कंटेंडर फॉर बीजेपी टिकेट इन 2027 इन बिचोली 100%. कांयच डावट ना. भाजपावाल्यांनी एक्सेप्ट केलो तुमकां हांगच्या तुमी तांचो लोक कॅन्डिडेट सांगता. उडयल्लो म्हणून आज सगळे तेंचे मंडळ सगळे जाण आज म्हज्या बरोबर आसा आज आमचो ते कशें आसा इलेक्शन आज जो आमचो सभापती आसलो माजी सभापती आनी राजेश भाई आज आमी बरोबर मेळून काम करता त्याच्या मॅसेज क्लियर वता की एक्सेप्ट केलो म्हणून आनी कितें जाय एक्सेप्ट करपाची हे सो 27 भाजपा टिकेट मेळ्ळी जाल्यार भाजपा टिकेटीचेर तुमी 100% लढटले हय आनी मेळिना जाल्यार ताचे मागीर पळोवया न्ही. मागीर मेळना पळोवया जाल्यार. अजून 4 वर्सां आसा अजून 4 वर्सांनी खूब कितें जावपाचें आसा. ओके राजकारणांत लोक आसता पळय न्ही ते पयलीं पासून राजकारण जो पासून आयिल्ले आसता तुमी डॉक्टर आशिल्ले हय हय इज इट डिफिकल्ट फॉर यू रायट नाव एब्सोल्युटली नॉट. म्हाका तें दिसता खंयचेंय प्रोफेशन घेतलें तें मना पासून घेतलें पॅशनेट केलें ताचेर थोडो होमवर्क केलो डेडिकेटेडली टायम घातलो जाल्यार म्हाका कांय दिसना डिफिकल्ट कशें कांयच दिसना. आय डोंट फायंड इट इज एट ऑल डिफिकल्ट आय एम व्हेरी कम्फर्टेबली डुईंग इट. इनफॅक्ट हांव एन्जॉय करता राजकारण एन्जॉय करता दोनूय प्रोफेशनां प्रॉबेबली हॉस्पिटल प्रोफेशन हे म्हजे फर्स्ट भुरगे पयले भुरगे आनी हे दुसरे भुरगे. आतां पयल्या भुरग्याचेर प्रेम आसताच खंयचेय जर तुका जर 2 भुरगीं आसत जाल्यार पयल्याचेर मातसो जास्त प्रेम आसता ह्याय भुरग्याचेर मागीर दोनूय भुरगीं आपलीच आसतात न्ही एज अ आमी पॅरंट. खुबशे डॉक्टर्स पळयले इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर जे डॉक्टर आशिल्ले राजकारण जॉईन जावन तांणी डॉक्टरकी सोडली. तुमचो प्लॅन बी आसा डॉक्टरकी सोडपाचो? एब्सोल्युटली एज अ सर्जन म्हणून ना म्हाका सर्जरी थोडे करपाकच जाय दॅट इज माय स्टार्ट ऑफ द डे म्हणटात तशें. प्रोबॅबली एज द इव्हेंच्युअली टायमाचो मॅनेजमेंट कसो जाता तो पळयतलो पण आतां तरी हांव आजून पर्यंत हेज ऑन टुडे आय एम प्रॅक्टिसींग टायम कमी दिला खूब कमी दिला. बाकीचे डॉक्टर्स आसात हांव 4 दीस वता हांव ऑपरेट करता थोडो टायम म्हाका जाय तशें मी अजून ऑपरेट करता अजून ऑपरेट करता हांव म्हाका जाय तशें ऑपरेट करता म्हाका जाय त्या टायमाक ओपीडी करता. सो ते थोडे टायम तरी हांव एक सर्जिकल तरी हँड दवरतलो हें हांव लोकांक पयलीं सांगलेलें तेंच सांगता हांव प्रत्येक गोश्ट लोकां कडेन उलयलें लोकांक सांगलेलें म्हाका एक 3 वरां ऑपरेट करपाक दियात. आतां हांव रोज करिना कित्याक म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवपाक जाय पूण 4 दीस हांव ऑपरेट करता एक 3 वरां. हांगा पयलें आमी की एंटी बीजेपी वेव आशिल्ली बिचोलींत इलेक्शना टायमाचेर आमी पयले हुश्यो सुद्दां घातलेल्यो आसा व्हडल्या व्हडल्या भाजपा लिडरांक. तसल्या परिस्थितींत तुमकां दिसता की तुमी बिचोलीन भाजपान वचचें म्हणून? तेन्ना आशिल्ली एंटी तेन्ना आशिल्ली आज बदलला न्ही. आज तुम्ही पिक्चर काडून काडात आज सगळे पंचायती भाजपाचे आसात आज म्युनिसिपालिटी भाजपाची आसात आज सगळे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आज इंडिपेंडंट आनी भाजपाचे आसात. हांव म्हणटा इंडिपेंडंट आनी भाजपाचे म्हणजे म्हजे आनी भाजपाचे हांव म्हणटा मिक्स आसा मिक्स आसात आमचे आज आसा. सो आतां सद्या भाजपाची लाट सध्या आमी बिचोलीन भाजपाची लाट आमी म्युनिसिपालिटीचो विशय काडलो म्हणून आमी मातशे थोडे गुगल करून पळयताले फाटले रिकॉर्ड पेपर पळयताले जाल्यार तुमी म्युनिसिपालिटीन तांकां सांगलां की करप्शन करून पयशे खावं नाका म्हणून. हय आतां तुमच्याच लोकांक तुमकांच सांगचें पडटा की पयशे खावं नाका म्हणून? न्ही हांव तांकां इतलें सांगलें लोकांची कामां जावपाक जाय आनी बारीक बारीक लोकांक कांयच त्रास जावपाक जायना करप्शन करपाक जाय म्हणून पळय कशें आसता न्ही केन्ना केन्ना आपलेच लोक जर सगळेच बरें म्हटलें जाल्यार तें बरें जातलें तशें ना न्ही. रायट टायमार हें करपाक जाय रादर दॅन लास्टाक हें रावपा सारका. हांव म्हाका दिसता डायरेक्ट हें स्टेटमेंट करूंक ना हांव स्टेटमेंट क्लियर कट केला तें सांगता. म्हाका सदांच स्टेटमेंट करता तेन्ना याद आसता की बारीक गरीब लोकांक त्रास जावंक जायना तेंची कामां सडसडीत जावपाक जाय म्हणून सांगलां. करप्शन वॉज नॉट माय तुम्ही सांगला की डोंट बी करप्शन करू नाका म्हणून आय वॉज जस्ट गुगलिंग अँड चेकिंग. कळ्ळें तुका म्हणजे ऑफिसरांक ते पब्लीक मिटिंगेन सांगलां ऑफिसरांनी करप्शन करू नाका म्हणजे कोणीच करपाक जायना
म्हाका म्हजो बिचोली मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ म्हणून करपाचो आसा जाता तितलो. कित्याक हांव पर्सनली जेन्ना हांव हेतून लक्ष घालता तेन्ना हांव बारीक बारीक गोश्टीन सुद्दां लक्ष घालता हांव तुका, की अशेंच सोडना. म्हाका कोणी कितें म्हाजे कडेन कंप्लेन घेवन येयली, कितेंय घेवन येयली जाल्यार हांव डिटेलान वता आनी बाबा खरीच सॉल्व जातली काय ना आनी खरें कितें तें सांगता. जस्ट बिकॉज कोणी केन्ना कशें आसता युजली येयले काय हय करता अशें नासता. म्हाका रिजल्ट जाय So, आसता, म्हाका टार्गेट ओरिएंटेड. आता कितें बिचोली म्युनिसिपालिटी नॉन करप्ट रायट नाव? म्हज्या कडेन तरी कंप्लेन येवंक इल्ले ना. इल्ले करप्ट काय? ना, म्हज्या कडेन कांयच कंप्लेन येवंक ना. म्हज्या कडेन कंप्लेन जर येयली जाल्यार आय वील लूक इनटू इट म्हणटात तशें. कळ्ळें न्ही, म्हज्या कडेन काय येवंक ना कोणी कंप्लेन. तुमचे कडेन तरी येवना. म्हज्या कडेन कांयच येवंक ना. सो यू आर अपिलिंग पीपल की सपोजिटली आसा जाल्यार दे शूड म्हाका अप्रोच करपाचें. तुमकां डायरेक्ट सांगपाचें. येस दे कॅन डायरेक्टली अप्रोच मी एंड आय वील सी टू दॅट आय वील टेक एक्शन म्हणटात तशी. पंचायतीन जावं किंवा म्युनिसिपालिटीन जावं दोनूय गोश्टीची. हे सगळे खुबशे जाण जॉईन जाता तेन्ना ते पळयता की आपूण मिनिस्टर जावपा जाय म्हणून. बरोबर. तशें पळयता तुमकां जे कॉर्पोरेशन दिल्लें आसा इन्फोटेक कॉर्पोरेशन, इट इज नॉट बीग कॉर्पोरेशन, आसा एक कॉर्पोरेशन. ओके. तुमकां एस्पिरेशन आसा की आपूण मिनिस्टर जावचो म्हणून? पळय, बरें जावचें अशें कोणाक एस्पिरेशन आसतात रायट टायमार जातलें न्ही. कळ्ळें न्ही. ह्या 5 वर्सांत आनी जेन्ना हें कितें म्हणटा तें खंयचेंय कॉर्पोरेशन जावं कितें कितलें तेतून काम करप हें त्या मनशाचेर आसता. हाव टू डेवलप इट. आतां तुमी म्हटल्यात कितें आय टीची व्हडलें कॉर्पोरेशन. आज तुमकां सांगूंक जे डिजिटलायझेशन किंवा आय टीचे प्रोजेक्ट करता इट इज ऑल हॅपनिंग थ्रू आय टी जी. आतां कॅर म्हणून प्रोजेक्ट कोडिंग एंड रोबोटिक एज्युकेशन सोसायटी एज्युकेशन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट 13 crore प्रोजेक्ट इट इज डन बाय आय टी जी. विद्या समीक्षा केंद्र इट इज डन बाय आय टी जी. सगळ्या ऑफिसांक जे हार्डवेअर सप्लाय करता सगळी कडेन जे CCTV कॅमेरा लागता इट इज डन बाय आय टी जी. सो वी डू अ ह्यूज नंबर ऑफ बिझनेस फॉर ऑल. डिजिटलायझेशन जे जातले आत्ताच आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान 40 कोटी दिला डिजिटलायझेशना फंड. सो आमी आतां आर्किव डिपार्टमेंटाचें डिजिटलायझेशन घेतलें, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्साचें डिजिटलायझेशन घेतलें. आमी आतां एग्रीकल्चराक एग्री स्मार्ट म्हणून प्रोजेक्ट करता. आमी 1-2-3 प्रोजेक्ट सेंटराकय धाडलेले आसात. इट इज ऑल वॉट वी म्हणजे आमी ताचो कितलो फायदो घेवन सी कॉर्पोरेशन इज लायक वॉट इट इज अ इंडिविज्युअल कंपनी. आनी बींग हांव डॉक्टर पेक्षा हांव बिझनेसमॅन म्हाका दिसता चड समजता. आज म्हजें 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा. आज म्हजे कडेन 450 स्टाफ आसा. सो बींग दॅट म्हाका आय टी जी आय फील इट इज माय ओन कंपनी. So you look it as a company. I look it as a Like a company, CEO as a of the profit company. market. Absolutely, yes. We are not taking a single rupee grant from government. We have not taken our corporation. So तुमचे आत्मनिर्भर कॉर्पोरेशन. आमचे कॉर्पोरेशन आत्मनिर्भर. आम्ही कांयच घेनात. स्वयंपूर्ण आमी आत्मनिर्भर. स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर. आमी कांयच घेनात. आमी स्टाफ सुद्धा एम्प्लॉय करताना न्हू म्हणजे वी आर सो पर्टिक्युलर बिकॉज वी हॅव टू पे फॉर इट अल्टिमेटली. एक सॅलरी वता न्ही दिले जाल्यार एका स्टाफाक. आमच्या पहिल्या प्रश्नाचेर मिनिस्टर जावपाक सोदता काय सोदिना? डेफिनेटली फ्युचरान येस. केन्ना तें हांव तुमकां सांगूंक शकना. ह्या 5 वर्सांत या 6 वर्सां नंतर सरकाराचेर आसा. 6 ते 10 वर्सां भितर सरकारचे प्रोबेबली 6 ते 10 वर्साचे त्याच्या सरकाराचेर आसा सगळें. मुख्यमंत्र्याचें इट इज नॉट माय हे ना मुख्यमंत्र्याचेर आसा. तशें की आपल्याक मिनिस्टरशीप दियावी म्हणून मदीं नाही रिशफल जाल्यार नाही, कन्सिडर. नाही म्हजें काम पळोवन तांच्यांनी डिसायड करपाचें. सी दे नो डेफिनेटली बेटर. दे आर सिनियर, दे आर एक्सपिरियन्स, पावरय तांच्याच कडेन आसा. सो इट इज देअर लोकांक. म्हजें काम कितें जे म्हाका ड्युटीज दिल्या म्हाका आतां आमदार म्हणून लोकांनी निवडून दिला तांची कामां करपाची. आय टी जी दिला तें चलोवपाचें. हें म्हजें काम सद्याचें हेचें. जर दिलें हायपोथेटिकली Yes. जाल्यार हेल्थ मिनिस्ट्री मागतले तुमी? नो अगेन दोतोर म्हणून. अगेन सीएमाचेर आसा न्ही तें. पूण यू वूड लायक वीच मिनिस्ट्री टू टेक? हांव तुमकां सांगलें म्हाका खंयचेंय काम हांव तुमकां सांगलें न्ही हांव दोतोरा पेक्षा बिझनेसमॅन चड. हांव तुमकां सांगता म्हणजे आतां खुबश्या लोकांक कितें आसा दोतोरच म्हणून फेमस आसा पूण म्हजें हॉस्पिटलूय आसा. म्हणजे गोंयांत म्हणजे गोंया भायरूय हॉस्पिटल आसा. कळ्ळें न्ही हांव विचारता. म्हणजे एका टायमार अशें सांगता जस्ट पास्ट आय वॉज व्हेरी गूड इन शेअर्स. ट्रेडिंगान आशिल्लो. सो आय वॉज लायक खंयचें घेतालो तें काम म्हाका हांव आवडीन करतालो. आय वॉज गूड इन रियल इस्टेट. म्हणजे कळ्ळें न्ही. सो हांव जें घेतालो तें हांव परफेक्शन दितालो. म्हाका खंयचेंय काम दिवपाचें. आनी म्हणजे हांव सदांच देवा कडेन मागता म्हाका कामच दिवचें आनी म्हजें काम पळोवपाचें इतलेंच. रेस्ट ही हॅज टू डिसायड. खुबशे फावटी पळयले आमी वन टायम MLAs जाता. डॉक्टर्स जे बिझनेसमॅन बरोबर. बिकॉज ते म्हणटा की निदर इन माय ब्लड देर इज पॉलिटिक्स आनी आपूण सोडून दितलो म्हणून. सो यू आर नॉट वन टायम MLA. तुमकां तुमचे म्हजे लास्ट एका वर्साचे कारकिर्दीन
तुमकां सगळें खबर आसा तुमी ना आय reporter. तुम्ही व्हॉलंटियरली विल नॉट कॉन्टेस्ट. आय एम नॉट Absolutely. टॉकिंग अबाउट वेदर पीपल विल इलेक्ट ऑर नॉट. Absolutely not. यू वॉन्ट टू कंटिन्यू Yes, yes. रिटायर एज पॉलिटिशियन, Retire as politician. एज सम मिनिस्टर. Definitely. Definitely. हाजे ओपोनंट कोण तुमचे बिचोलीन? सध्या एक आशिल्ले बीजेपी, तांचे अगेन्स्ट तुमी लढले. बाकीचे म्हाका दिसता एक दोन इंडिपेंडंट आशिल्ले. काँग्रेस कुडंट फेर वेल Yeah, yeah. सो बीजेपी सॉरी बिचोलेन पॉलिटिकल ओपोनंट कोण तुमचे? म्हाका तरी कोण दिसना सध्या. कोण दिसता? कोण येतले न्ही, ओपोनंट आसतलेच न्ही. खंय पॉलिटिक्स आसा ते पळय कशें आसा, खूब फावटी विचारांचो डिफरन्सीस इन विचार आसता. सो कोण तरी आसतलेच न्ही. मागीर ते येतले तेन्ना पळोवया न्ही. दॅट इज अप टू, आय कॅनॉट से न्ही कितले जाण आता आसतले सध्या ते. अशें ना बिचोलीन, बिकॉज आमी क्लोजली बिचोली मॉनिटर करिना, तरी पूण अशें की तुमी कितें उलयलें की 10 लोक तुमच्या अगेन्स्ट उलोवपी तसले कोण ना. म्हाका तरी दिसना. ना. सो यू आर हॅव्हिंग अ गुड टायम इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी, अनइंटरप्टेड टायम. डेफिनेटली. तुमकां दिसना तुमी ओपोजिशनान आशिल्ले जाल्यार चड बरें जावपाचें? यू कुड हॅव शायन मोर. कारण ओपोजिशनान आसता ताका स्टेटमेंट्स करपाक मेळटा, सरकारा विरुद्ध उलोवपाक मेळटा, लोकांक दाखोवपाक मेळटा की पळय आपलो आमदार कितलो एक्टीव आसा तो. पळय तुमकां हांव वदूच्या परत स्टेटमेंटाचेर वता. तुका खंयची खुर्ची दिल्या न्ही, कितली बरी वापरपाची हें तुजेर आसा. वेदर ती फाल्यां तूं ओपोनंटान आसलो आनी तूं जर कांय करना जाल्यार इट इज फेल न्ही, किंवा रुलिंगान आसलो आनी तूं ताचो एडवांटेज घेना जाल्यार फेल न्ही. सो खंयची खुर्ची तूं कितली बरी वापरता हें तुजेर आसा हांव म्हणटा. तुमी अशें कित्याक चिंतनात हांव रुलिंगान आसून आज आमची इतली डेव्हलपमेंटाची कामां जाता. आमच्या आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांयच ना म्हटल्यार 700 ते 800 कोटीची कामां इन पायपलायन आसात. आज आमचे साळान सदां साळ येयल्ल्या पावसाक बुडटाले. हो इशू हांव पयले असेंब्लीक काडला. दुसरे दिसाच्यान मिटींग सुरू जाला. आज ऑलरेडी टेंडर जाल्या 270 कोटीचे. आमी बराज घालता साळान. म्हणजे साळान बेजीक इशू कितें आसा, थिंगा एक न्हंय आसा आनी तिलारीसून ते न्हंयेन उदक सोडटात आनी थिसर जे ते पूल आसा त्याचे स्पान कमी आशिल्ले आनी हायट कमी आसली, त्यामुळे ती वयल्यान जी झाडां येवन बी ब्लॉक जाताली, प्रेशर बिल्ड जावन आनी ते उदक गांवांत येवन सडनली म्हाका तर खबर आसा 1-2-3 वर्सां रातच्या 3 लोकांच्या घरांनी उदक येयलें. अकस्मात आयले आनी कितलीशीच वर्सां इशू जालो. सो हांव आयकलो. सो आतां ती एक बरी बराज घालपाची चिंतल्या, गांजा प्लांट कसो हायट वाडोवपाची, स्पान वाडोवपाचे, डोर दवरुपाचे, ती दारां दवरुपाची, ती वीथ ऑटोमॅटीक डोर्स दवरुपाचे म्हणून, आनी फूल गांवांक प्रोटेक्शन वॉल घालपाची वीथ वॉकिंग ट्रॅक. आनी नुस्ती प्रोटेक्शन वॉल न्ही, कितें जाता पावसान म्हणटा सुनी हेवटे उदक येतात, प्रोटेक्शन वॉल फूल न्हंयच्या देगेक, आनी ते पंप करून परत न्हंयेन घालपाचें. कळ्ळें न्ही? साळ बुडचें ना. साळ बुडचें ना. आतां म्हाका एक सांगात, हें काम आयज उलयलां जाल्यार दुसऱ्या दिसाच्यान सुरू केलां. ताच्या पयलीं सीएमाक सांगलेलें. आय एम रियली थँक्स टू म्हणजे हॉनरेबल आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरा. हें काम आज कदाचित हांव रुलिंगान आसात म्हणून फास्ट स्पिडीर जाला न्हू. आज टेंडर जाला, कदाचित फुडल्या 10-15 दिसांक आमी नालोय म्हाका फोडटले. दिसता बिचोले मतदारसंघ सदांच भाजपा कडेन आशिल्लो फाटले. म्हाका इफ आय एम म्हाका दिसता लास्ट पांडुरंग रावत वॉज द ओपोजिशन. त्याच्या पयलीं मागीर एकदां आनी एक MLA पण आशिल्लो. मोस्टली बिचोले मतदारसंघ रुलिंगान. तरी वी आर स्टील स्ट्रगलिंग विथ दीस इश्यूज. नाही, पळय थोडे न्ही, थोडे इश्यूज आसात ते आसातच न्ही. तेच सांगता हांव. ते कितले करून घेवप हे इम्पॉर्टंट आसा न्ही इश्यू. सो हे जर फाटल्या आमदारांनी करून घेवना म्हणटा तुमी. पळय हांव सदांच म्हजे इलेक्शना पयलींचे तुमी जर भाशणां आयकल्यात, हांव सदांच म्हाका केन्ना दुसऱ्याक ब्लेम करपाची नासता. तांच्यांनी बाबड्यांनी इन दियर बेस्ट इंट्रस्ट आनी बेस्ट ऑफ नॉलेज जाता तितलें केलें. त्या खातीरच म्हाका लोकांक दिसलें हांव आय कुड डू समथींग बेटर न्ही. सो आय एम ट्रायींग माय बेस्ट टू म्हणजे ती सोंपोवपाची कामां. यू कूड डू बेटर देन राजेश पाटणेकर. आय एम सी ते लोकांनी डिसायड करचें. एटलिस्ट आय एम ट्रायींग ऑल माय बेस्ट म्हणटा तशें प्रत्येक सोदून कामां करता हांव म्हणटा तशें. ओके, लास्ट पण जे इम्पॉर्टंट की बिचोले खातीर आतां फुडल्या 4 वर्सांनी वॉट चेंजीस वी कूड सी. आमी आतां एक पळयला हायवे जाता, बायपासीस जाता, रस्तो व्हडलो जाल्लो आसा, वीच इज पार्ट ऑफ अ स्टेट लेवल डेव्हलपमेंट. बिचोले खातीर वॉट डिफरन्स वील बी एबल? बिचोले सिटी खातीर एक म्हणटात ते आमचे बस स्टँडाचें काम चालू आसा. दुसरें जे फायर बिल्डिंगेचें काम लास्ट 3 वर्सां रखडत आसा. कालूच हांव म्हणजे इन्क्वायरी केला जाल्यार टेंडर जाला, नवो कॉन्ट्रॅक्टर दिला तेणी. म्हणजे हांव इतल्यो गोश्टी करता, टेंडर जालात न्ही, त्या कॉन्ट्रॅक्टरान 2 दीस पयलीं बँक गॅरंटी सुद्दां हाडून दिली. म्हणजे कितें आतां 10 दिसांनी तें काम सुरू जातलें. आनी तिसरो मेजर प्रोजेक्ट म्हणजे आमी एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक कॉस्टिंग मोर दॅन 100 CR जो आमी बिचोले आमचे मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिस आसा ताच्या
सायटीकच घालता विथ ऑडिटोरियम घालपाचो सोदता आनी ताका आमी जी एंट्री दिता ती हायवेन दितली हे फक्त बिचोले खातीर. दुसरे एक आमी गार्डन रोटरी कडेन प्लॅन केला ज्या गार्डनाचो आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे फंड मागलात अरावंड 1.8 CR तेका काम जातलें. आमच्या हावजींग बोर्डान आमी जी सुडा मार्फत एक हे करता फुटसाल प्रोजेक्ट करता ताचे 3.80 crore प्लस आनी एकी कडेन आमी डेव्हलपमेंट करता नागझर म्हणून थंय 1.5 CR हे फक्त बिचोले खातीर. आय एम लुकींग आउट म्हाका जागा पळयता जंय हांव एक बरें स्विमींग पूल आनी स्पोर्ट्स ग्रावंड घालपाचो म्हणजे टर्म्स आसात. म्हणजे इफ थिंग्स गोज वेल मायनींग भितर सुरू जालें जाल्यार ह्या 2-3 वर्सांक हांव जागा तरी स्पोर्ट्साक एक्वायर करतलो जी मास्टर प्लॅनान आसा एकी कडेन इयर मार्क केल्ली आसा ती आनी स्पोर्ट्स ग्रावंड म्हाका घालपाक जाय. म्हणजे हे 2-4 प्रोजेक्ट हे जे आतां सांगलो हे जातले फक्त स्पोर्ट्साचे आय एम स्कॅप्टिकेबल अबाउट इट. गांवांत जेन्ना आयला तेन्ना सद्या आमठाणे आमचो डॅम आसा थंय ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू आसा मे 31 पर्यंत सोंपतलो 20 कोटीचो प्रोजेक्ट WRDचो. आमच्या गांवांत आजून उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. कालच हांव कापराला कडेन उलयलां लास्ट म्हाका बरस लागले फायल तयार करपाक बेजिकली NOCs जाय आसले टँक आनी तेचेर अरावंड आमी 90 कोटी मोडटा आनी ती जी आमी जी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालता तो धुमाशा म्हणून घालतात थिसून ती साळान एक टँक घेतली उस्पा येतली म्हणजे बेजिकली फूल जी लाटंबारसा आनी मेणकुरे एक्सक्लुडींग अडवलपाल एरिया उदकाचो इश्यू हो परमनंटली सॉल्व जातलो. तुम्ही 5 वर्सां नंतर जेन्ना लोकांकडे वतले तेन्ना उदकाचो इश्यू आसपाना. ही जर सगळी जर जाली ही प्लॅन आनी म्हणजे ही जातली म्हणजे म्हाका गॅरंटी आसा गांवांनी तरी उदकाचो इश्यू आसचो ना. म्हणजे ओके देव बरें करूं. पूण बिफोर वी वायंड अप तुमची एक 2-3 स्टेटमेंट्स आमी सामकी कन्फर्म करता. एक म्हणजे ऑलरेडी तुमी टॅक्निकली भायर आसा पूण मनांतल्यान भाजपान आसा. येस तुमकां टॅक्निकली आवट बट BJP MLA म्हणून BJP MLA म्हणून आणि फुडल्या इलेक्शनाक 27च्या इलेक्शनाक भाजपा टिकेटीचेर तुमी इच्छूक आसा. इच्छूक आसात. येस आणि सध्या आमी भाजपा आमदार म्हटल्यार जाता टॅक्निकली आवट इतले. टॅक्निकली ओके देव बरें करूं दोतोर तुमी वेळ दिलो. थँक्यू. हे आशिल्ले दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. ते म्हणटा की आपूण टॅक्निकली भायर आसा पूण मनान भाजपा आसा आनी भाजपा आमदारा प्रमाणेच आपल्याक सपोर्ट मेळटा. तुमकां सपोर्ट मेळटा सीएमाचो. आनी दोतोरकी सोडचे ना काय ना जाल्यार 3 वरां तरी सकाळीं लोकांक जे आपले पेशंट आसा तांचे कडेन आपूण दोतोर जावनूच रावतलो आनी मागीर आमदार जातलो. देव बरें करूं परत एकदा. तुम्ही पळयतात अब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RD